जेजून निकोदेमीक म्हणलें, जसो मोजेसान अरोन्याक स्वरूप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय। ताचेर विस्वास तेवतल्यांक समेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय। ताचेर विस्वास तेवता ते सगल्यांचो नाश जायना जावच्याक, पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो। इतलो ताणें संवसाराचो भोग केलो, खरेंच संवसाराचेर कास्तीचें फर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो। जो कोण ताचेर विस्वास ठेवता ताका कास्तीचें फर्मोण ना, पूण जो कोण ताचेर विस्वास ठेविना ताचेर कास्तीचें फर्मोण पडटलें, कित्याक ताणें देवाच्या एकल्याच पुताच्या नांवार भावार्थ धरूंक ना, आनी हो आसा निवाडो। संवसारांत उजवाड आयलो, पूण मनशांनी उजवाड सोडून काळोखाचो ओदीक मोग केलो, कित्याक ताची कर्तुबां नश्टी आसलीं। जो कोण खोटेपण करता तो उजवाडाक कांटायता, आनी आपली कर्तुबां कसलीं ती कळून येयना जावंक तो उजवाडाक येयना, पूण स्वता प्रमाणे चलता तो आपल्यो करण्यो देवा सवे केल्यात म्हूण उगडापणीन कळोवन येवचे खातीर उजवाडाक येता।